गोबराच्या बुधवाराचे सुवार्थेंत मागणे गुपित भक्तीपणाचे साधन म्हणून शिकयलो जेजू आज तीस सुवार्ता मुंदरून मागचे कशें म्हणून शिकयता. हे दिशेन जेजू न्हू तर तुम्ही अशें मागा म्हणून शिकयल्ले मागण्यांचे मॉडेल वा आदर्श म्हणयेत. जेजून शिकयलेल्या मागण्याचो सार वा केंद्रच देवाचेर वा सर्गींच्या आमच्या बापाचेर भार घालूंक शिकोवचो. आमी मागचे आमच्या विशीं कितेंच कळीत नासलेल्या देवाक आमच्या मागण्या मुखांतर आमची आनी आमच्या गरजांची वळख करून दिवचे खातीर न्हय, बगर आमचे विशीं आनी आमच्या गरजां विशीं सगळें आमी मागचे आदींच कळीत आसच्या देवा लागीं म्हणली शिकोवन भोव गरजेची. आनी ही शिकोवन मागण्याची दिशा आनी रीतच बदलूंची. ही रीत न्हय अनभावार्थ्यांची बगर भावार्थ्यांची. आमच्या बापा म्हणून नांवाडलेल्या मागण्यांत मनशाचेर भार घालूंक न्हय बगर देवाचेर भार घालूंक शिकयलां. ताचीच खुशी, ताचेंच राज आनी तें राज सार्वत्रीक. आमचें पोशण करचेंय ताणेंच. हे सगळे उले येवंक आसच्या सर्गींच्या राजा विशीं आमचें गुमान व्हरतात आनी दैवीक मांडावळींत आमकांच मेतेर करूंक शिकयतात. सगळ्या मागण्यांत गुमान दिनासतना रावूंक जायना तसली संगतच भक्षण्याची. मागण्यांत ही गजाल व्यक्त जाल्या तशी मागण्या उपरांतले शिकवणेन ती जेजून व्यक्त केल्या. बॉक्सने कितलें दैवीक शेगूण असो वांटो घे तेच परी तें जब्बर तरान मनशा शेगुणान ती रोंबोंक जाय म्हणून जेजू उलो दिता. बॉक्सण्याचें आमचें माप देवाच्या मापा परी करूंक साध्य. आमी मागच्या आदींच आमच्यो गरजो कळीत आसच्या देवाक आमी कितलें बक्षितांव म्हणून कळीत ना. आमच्या बापा लागीं आमचें बॉक्सण्याचें माप आमकांच वापार म्हणच्यांत बॉक्सण्याक जेजून कितलें महत्व दिलां म्हणून कळीत जाता.